अपराचीत काळ वर्सान वर्स देव आमकां दिता. एक संवय कशी न्हय पूण कुरपेचो काळ तो. आमकां ओदीक आपल्याशी लागीं हाडूंक आनी आपले कुरपेन भरूंक आनी आमची सोडवण सोडून घेवंक. Today, we, the Catholics, begin the season of Lent. The season of Lent is about 40 days. It speaks about our reconciliation, our building up our relationship with God. It's a season where we improve and change our old ways so that we become a little holier. We improve our relationship with God through prayers, through almsgiving, through service and charity of others. This ash is a reminder for us that we are come from dust and we will return to dust. This is the main list. So we have to do penance and be prepared for ourselves for Jesus coming. हो काळ आमकां एक शुभ काळ न्हय सॅड जावपाचो वो आमकां एक भार कसो न्हय पूण एक मोगाचो काळ तो देवान आमकां दिला एक देणें कशें एक उपाय कसो जर तर आमी वचत आमी पात्रान कडल्यान पयस येता बापाच्या कृपान ती तो शुभ काळ परतून येवचो बापाच्या आमकां आपोवणें शुभ काळ तो होच धरणाचो वेळ तो होच अशें म्हणून आमकां देव आपयता आनी जो वता आमकां एक आनीक संदेश दिता तुमची आंगोसरां न्हय तुमची खाड सांगता म्हणटकूच आमी मदीक आनी मदीक दोयाड जावं आमकां उपाय दिल्यात पवित्र सभेन जावं तो उपास जावं तें मागणें जावं ती दुसऱ्यांक दान दिवप तर हातूंतल्यान मदीक आनी मदीक आमी देवाक लागीं सोडूंक